बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी मरयेचे राणीपण क्वीनशीप ऑफ मेरी तिचें स्मरण करता. मरियालीस कुल्तूस म्हणल्यार दस्तावेजांत 6व्या नंबरांत पापा पाऊल 6 अशें म्हणटा. हांसूसांव पेस्ताचें आचरण 7 दिसां उपरांतल्या मोरयेच्या राणीपणाच्या पेस्ता पर्यंत लांबता. आयच्या दिसा मोरी सोर काळाच्या राया कुशीन बसून राणी जावन परजळटा आनी आवय बरी विनाती करता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज मोरये सुवें मेळोन तिचें राणीपण वळखून ती देवाक सदांच महिमा आनी मान दिता. तर आमी देवाक मान करया, महिमा दिवया, दिंबी घालया, आराधन कर आमी गव्या गीत मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. महिमा जाव ताका आराधन जाव. आज मोरये माय सुवें मेळोन प्रतीक तरान तिचे राणीपण वळखून तिका वट्टो केल्लो दी, मान दिल्लो दी. तिने देवाक महिमा दिली, मान केलो तिचे सुवें. तिचे बराबर आमी देवाक मान करया, महिमा दिवया. सरपडता तुझे चरणी, मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आमच्या सक्तीन, सगळ्या आमच्या आत्म्यान जशें मायन मोरये मायन केलें, देवाक सदांच महिमा दिली. देवाक मान दिवन तुची येली. आज त्याच देवाच्या उजव्याक बसून राणी जावन मान दिता, महिमा दिता. तिचे सुवें मेळोन सर्गीं दळबारां सुवें मेळोन सांगता मेळलेली आमी आमच्या कुटुंबाच्या नांवां सुमेसांच्या नांवां मान करया, महिमा दिवया, देवाक आराधन करया. निमान्या जेवणा मोगा मंद दिलो, सेवेन जिरी जरो पायशी सांचे धुले, उनो वाय मास रगत का तुझे कुडीन बदलो.
तुका सुम्या एक दिमी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मानानी महिमा आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या हालेलुया 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 आराधन स्तुति वंदन सर्वपद वेदना बोवर्त्या सर्मान मोगला we worship you, we adore you, we glorify you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oi magachano Mariyamayne देवाक सदांच मान दिलो ताची महिमा ताची स्तुती केली भगवंतू लिगोरू अल्फोन्स लिगोरी सगळी संप्रदाय सांगाता घाल्ल संप्रदायांत मरियमायेन कितें केलां कसलो मान कसली महिमा तिका मेळ्ळ्या वा तिणें देवाक दिल्या सांगाता घालून अशें म्हणटा हांव ख्वार मरियेक रायांच्या रायाची आवयच्या स्थानाक उबारल्या देखून पवित्र सभा खरेंच तिका मान दिता आनी राणी म्हणलें वैभवीत बिरुद तिका दिवन गौरव दिवंक आशेता मरियमायेक आज इतलो मान इतली महिमा वा तिका आमी उंच उबारता वा देवानच तिका उंच उबारल्या तर तिणें देवाक महिमा दिली तिणें देवाक तिच्या जिवितान देवाची खुशी केली देखून आनी एकलो भगवंत जेम्स अल्बेरियोन तो अशें म्हणटा मोरी सोर भागी ती देवाक पळयता तिच्या बावार्थाक सरी जावन देवाक ती वळखता तूं पातयेल्ली कितली भागी म्हणून एलिझाबेथीन तिका सांगलें तर अशें म्हणलें कित्याक सोर बरेपण आटापूनच्या ती श्रेश्ठ बऱ्या देवाक ती आपणावन आसा देवाच्या कुशेक ती संपूर्ण काल जावन आसा देवा थंय ती संतोश पावता भुमी वैकुंठांत तिका प्रत्येक जागो आसा ती राणी देखून हेर सोर सांतां प्रास ती संपूर्ण जावन आसा हेर सोर सांतां प्रास ती वर्ती जावन आसा कित्याक तिणें देवाची खुशी आनी देवाक निरंतरी स्तुती केली लुकास सुवांजलावस्वरी 1:7 आमी वाचता मरयेचें स्तुती गायन म्हजो जीव सर्वेस्पराची उडवी घेता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता निरंतर स्तुती केल्ली मरियमाय अजून राणी जाल्यार देवाक स्तुती ती करता तिचे सुवें मेळोवन आयच्या दिसा तिचें राणीपण वळखून आमी देवाक स्तुती करया गावया आमी तेंच तिचें स्तुती गायन म्हजो आत्मो सुम्याची उडवी घेता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता ताळयो पेटून संतोशान स्तुती करया म्हजो आत्मो सुम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां चिनयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सुम्याची वडवी गाता म्हज्या तारोका थंय उल्हासता ताणें केल्यान महात्कार्यां चिनयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा वय सुम्याची वडवीक आमी गावया मरियमाय सगळे मेळोन एका किरकोळ चरणदासीचेर तिणें दया दाखयली ताणें सर संतती म्हाका सदैव म्हणटल्यो म्हणून तिणें पासारलें परगटलें आज ती सदैव जावन आसा
ताणें आपले रसणेक दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव मन मानतेल्यो कित्याक सक्तेवंतान विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्या महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा निरंतरी सोम्याची महत्कार्यां आमच्या जिणयेन ताणें केल्यान दाखयल्यान परगडल्यान आज त्या सर महत्कार्यां खातीर ताच्या उपकारां खातीर आयच्या आवडत्या दिसा मरी मायेसू मेळोन तिचे राणी पळोवन वळखोन निरंतरी देवाक स्तुती करया ताचे दयेन संतोश पावया आपल्या बळवून बावड्यान ताणें बळ दाखयलें हंकार्यान गर्विस्तां ताणें दुस्पाटायलें पदवेदारांक वैठाव सकला घाले आनी किरकोळ्यांक उंचुबारले म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा निरंतरी सोम्यान सगळ्या मनान काळजान आज मरयेचें स्तुती गायन आमी नियाळतना तें स्तुती गायन आमचें गन देवाक अर्गां दितना देवाचेर आमची दिश्ट गेल्या मरी सदांच देवाक पळयता देवाक वर्णिता तिची देख घेवन तिची ससाय तिचो आदार मागोवन आमी देवाची स्तुती करया भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भुकतां बयली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी आपणाक भियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदां संततेतावन संतते म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा स्तुती करेन हालेलुया 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 तुझें नांव सदैव जावं तुझें नांव वडसल्लें जावं मोरये मायेन तुजी स्तुती केली तुझें नांव तिणें वाखाणलें हडसलें सदैव मन पसारलें आज तिचे बराबर आमी तुका अर्गां दिता स्तुती करता आवडटा दिवसा We praise you, Lord. We worship you, we adore, we glorify your name. सदैव तुझे नाम वडसल्लें जावं Hallelujah, 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 Soम्या पळय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा मरयेचें राणीपण क्वीनशीप ऑफ मेरी हें स्मरण आमी करता आसतना चडनी चड आमी तिच्या राणीपणा विशयंत नियाळ्यार आमकां कळटा दोग जण पाप साहेब आमच्या पवित्र सभेंत तिच्या राणीपणा विशयंत अशें सांगतात एकलो पापा पियूस नोवो अशें तो म्हणटा सोम्यान मरयेक सर्गा आनी संवसाराची राणी केल्या आनी आंच बुडव्या आनी सर्गींच्या सांतां भक्तां प्रास उंच तिका उबारल्या कित्याक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उजव्याक रावून ती आपल्या आवय सारक्या मागण्यान बळादीक तरान आमचे पसत विनाती करता आनी तिणें आशेवचें आमकां जोड दिता मोरी केदाळाई आमकां देवा तावन पयस करिना जेजू तावन पयस करिना आमी जाणा
जर जेजूनच कुर्सार मरतना आनी कुर्सार उमकळतना सोडवणेचें काम तो संपयतना वा तें करच्या पयलें मोरयेक आमची आवय जावन दिली आनी सगळी पवित्र सभा मोरयेच्या हातांत दिली. कित्याक जेजू जाणा आसलो. जर जेजूकूच मनीस जावन ह्या संवसारी येतना मोरयेन ताच्या आवयन ताच्या कुर्साक वा मिसावांत मोरयेन कितलो सांगात दिलो, कितलो आदार दिलो आनी शबीतान कुर्साक वेचे बरी ताका कुमोक केली. तर ती आवय आमकांय कुमोक करता, आमकां सोडिना आनी तिचो मोग करतल्या आमकां, तिका मान दितल्या आमकां ती तिका मान दिया म्हूण सांगिना, पूण आमकां देवा थंय व्हरता, जेजू थंय व्हरता आनी आमी शबीतान ह्या संवसारांत जियोंक उपरांत तिचे सुवें देवाक आमी महिमा दिवंक आमकां ती फावो करता. आनी एकलो पाप साहेब मोरयेच्या राणीपणा विशयांत संप्रदाय सांगता तें पापा पियूस बारावो आपल्या आतचेली रेजिना म्हणल्यार एका विश्वपत्रांत अशें म्हणटा, मोरयेच्या राणीपणाच्या पेस्ता दिसा भगवंतांकार मोरयेच्या कथावीन काळजाक सगळ्या मनशा कुळाचें समर्पण करूंक हांव उलो दितां. कित्याक ह्या कथावीन काळजांतय धर्माच्या जैतान आनी क्रिस्तांव शांतीन संतोषाचो काळ उदेंवन येतलो म्हणलो श्रेश्ठ बरवसो बांदून हाडटा. मोरयेक कितेंय आमी समर्पण केल्ल्यांत मोरयेन आमचे खातीर विनाती केली जाल्यार खंडी जावन देव तिका ना म्हणना. तसलो बरवसो आमचो, तसली पाती आनी आमची आज मोगाळ भोवना आनी भयणीनो आमी मागी जाय. एक उल्लेख हांव करता एका मागण्याचो. येत पाप साहेबान पापा पियूस बारावो ताणें म्हळां, देखून आमची राणी आनी आवयच्या काकुळती आनी कुरपेच्या सिंहासनांतय सर येदोळच्या की वर्त्या पातयेन लागीं सरोन दीत. कश्टांत कुमोक, काळोखांत उजवाड, कश्टा दुखांत भुसवण मागोवन घेवन दीत. अशें पातकाच्या गुलामपणांत तांकांच सुडका जोडून घेवन दीत. अशें आंच बुडव्या आनी मनशा कुळाच्या राणयेक मान करतल्यांनी तिका अती सतेवंत राणी आनी शांतीची आशिर्वादां जोड दिवची राणी म्हूण मान करून दीत. अशें ह्या उद्देशा उपरांत आमचो संतोष आनी आमचें समाधान जावन आसच्या जेजूक आमकां ती दाखयतली. उपकार आनी मोगाळ काळजाच्यांनी हो मान तिका दिवंक केदींच फाटीं सरोंक नजो. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमचे दोळे आमी धांपया. वर्तें फेस्त वा स्मरण आमी करता. मोरयेचें राणीपण आमी वळखून घेता. क्वीनशीप ऑफ मेरी आनी मोरी आमकां जेजूस हरशीं व्हरता. आसेच्या कथावीन काळजां मरिफात आमकां समर्पण करया. आमचीं तेंसावां भेटोवया, मागणी भेटोवया. प्रत्येक तरान सर राष्ट्र खंयसर झुजां आसात. आज शांती समाधान ना, तसले राष्ट्र आमचोय देश प्रत्येक तरान मणिपूर आज जळोवन आसा. जायते कश्ट आखांत आकलास आमच्याच भाव भयणींचे जावन आसात. तांकां समर्पण करया. दगदीतल्या कश्टांतल्या सुमेस्तांकी आमी भेटोवया. मोरी माय, विशेष कृपा, विशेष बेसांवां जोड दिवन दी जेजूतां. सुमेस आमची गरजो, सुमेस आमचे कश्ट, खंत, बेजाराय आमची कुटुंबां प्रत्येक तरान, आमच्या भुरग्यांक, वचनांक, काजारी जोड्यांक आज वेगळो आसार जेजूतान पयस वेते आसात. देवाची खुशी समजून आसतना वा जायते पडी करिनासतना सगळें भेटोवन समर्पण कर आमी मागया. समर्पितां जेजू म्हजें हें जिवीत. आमच्या दैवीक गायनाबुकांत L27 पेज 170. समर्पिता जेजू मोचे हे जिवीत. सांडून पातकी जिणे
नितळ म्हाका तूं कर समर्पिता जेजू म्हजें जिवीत म्हजें हें जिवीत सांडून पातकीची नितळ म्हाका कर Gesù mia, che tu म्हाका काळीज मुझे दिता तुका Gesù mia, che tu म्हाका काळीज मुझे दिता तुका पळय आमचे सोय आमचे कुटुंब आमचे मोगाचे सगळे कस सगळे तत्व सगळ्या कांदाकलास कंत बेजाराय पिडाशका शे कितें आज आमकां भेटोवंक आसा सगळें भेटोवया मागया बरी माय मकान तुज्या कदावीन काळजा मकान आमच्या समयाक आमी समर्पण करया जिंगयेंतल्या घडीतात एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुंच म्हजो परवसो दी तूं म्हाका सुरो उजवून म्हज्या आत्म्याचो Gesù mia, che tu म्हाका काळीज मुझे दिता तुका Gesù mia, che tu म्हाका कुटुंब मुझे दिता तुका पळय सर आमची कुटुंबां सर आमच्या मोगाचें आमी बडयत आसा कश्टा संकट आसल्यार एकल्यान सोडास करया जणे आमचे कडेन आज मागोवंक सांगलां जायतीं त्या सवा मागणी ह्या मंदिरांत आयिल्लीं आसात ती त्या सवा आनी मागणी सगळीं आमी बडयता मनीपरान कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया जात जाल्यार आमी दिमिगा आमचे दोनी हात बार बरे माय समय मेळोन आज तो राज खंय ते आज जगणें आसा ते बेगीन थांबो म्हणून शांती समाधान स्थापन जा म्हणून आमी मागया संसारी कुशालायक सोम्या हांव बुल्लो तुका विसरून जियेलो पदकाच्या जाळांत हांव सांपडोन आसा सोमिया काकूळट मुझेर तूं दाखय Gesù mia, che tu म्हाका काळीज मुझे दिता तुका Gesù mia, che tu म्हाका कुटुंब मुझे दिता तुका Gesù mia, che पीड़ा मुझे दिता तुका Gesù mia, che tu म्हाका पदका मुझे दिता तुका Gesù mia, che खंत बेसाराय दिता तुका Gesù mia, जीवित मुझे दिता तुका स्तुति कर मागे हालेलुया 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 निरंतर स्तुति करूया सगळ्या समयाक देव मागे Jesus bless us जेजू आशीर्वादित कर आज मरियमाच्या विशेष मजतीन तिच्या विनंतीन आमच्या त्या समांचेर मागण्यांचेर कुटुंबांचेर मोगाच्या मनशांचेर आमच्या देशाचेर ह्या भारत मातेचेर मनीपरान कश्टांच्या भाव भयणीचेर तांकां दग दितल्यांचेर सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर आमच्या पवित्र सभेचेर
आमच्या मंदिराचे रियेक लंचेर समया रिक नंगसाई लरियेक त्यास समंचेर आज कौलो मंचा समेस तंचेर बेसांगाल bless us, heal us, sanctify us. तुझे शांती समाधान आमकां तुंदी ती सोडवण्याची कृपा आमच्या गरजांनी कुटुंबांनी वाढवून दी समया. Bless, heal and sanctify, Lord. We thank you, we praise you, we worship you, we adore you. Hallelujah. मागे आम्ही विविध सवां खातीर आज जल्मा दिवसाच्या रानकरची रितेश डिक्रूज एआरडी मँगलोर, इवेट जॉन फर्नांडीस मारगांव गोवा, 60th बर्थडे विन्सेंट लोबो गोकुलधाम गोरेगांव, आयोला फर्नांडीस लंडन, अनबिन फर्नांडीस लंडन, ग्रेटा डिसोजा वालेन्सिया काजाराची एनिवर्सरी, 19th वेडिंग एनिवर्सरी उर्बन आणि शर्मिला सिक्वेरा आईकळा किरे, 10th वेडिंग एनिवर्सरी टीना आणि जॉन सिक्वेरा दुबय. गांधी आमकां विचारला अश्विन आणि कुटुंब सांतोनीच्या मना कॅनडातां, अनिता डिसोजा कुडियाळतां बरें काम मेळिल्ल्या खातीर फर्नांडीस मुंबय, सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर रोहन लसरादो जेप्पू, सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर सिल्विया डिकुन्ना वालेन्सिया. प्रत्येक ते सवा मिशेल डिसोजा आणि कुटुंब USA, बरे भलायकी खातीर जेश्मा रोड्रिगस किरे, कुटुंबांतल्या सुमैस संकश्टवा समस्यां खातीर अनिल डिसोजा सौदी. देवदीन जाल्ल्यान सोडा समय करता सर आत्म्या खातीर अश्विन आणि कुटुंब कॅनडा, जॉन बी आणि मोंतिना सांगतीस तुंबिवली, फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा, आनी मॅम आणि कुटुंब, रफिएल नौपा सिक्वेरा करंबितेल, लिली बर्बोजा आणि कुटुंबांत सरलेल्या सर तेसवां खातीर सरलेल्यां खातीर मिरा रोड टावन, एलिसा डिसोजा किन्निगोळी, जुलियाना लुईस देरेबायल, कुटुंबांत सरलेल्या बसोर रोशनी मोंतेरो इयाडी, कुटुंबांत सरलेल्या बसोत मेल्विन फर्नांडीस कैकंबा, दावो 10th डेथ एनिवर्सरी थॉमस क्वाड्रस मूडबेळे, बाल्तजार डिसोजा मूडबेळे, कुटुंबांत सरलेल्या खातीर लिली क्वाड्रस मूडबेळे. तिसऱ्या म्हयन्याचो उडास शैलेश छावन बाईंदर, तशेंच देवादीन जेरोम फर्नांडीस बेळ्ळूर मुंबय. ते सवान सुवें आमची मागणी भेटोवन देवाचें बेसांव आमी जोडून घेवया. सजन गीतान दैवगिना बुकान था पहले आम प्रवेश गीत आम्ही गावया. गीत नंबर A11 523 पेज नंबर 23. दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला भयता दरबाराच्या सर्वेस्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळजात दिन वासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा
भगवंतांक वार मरी आमची राणी हें स्मरण करता विशेष रितीन मोरयेच्या जिवितांतली देख आमकां घेवंक आनी मोरयेच्या ससायकाल सदांनीत भगवंतपणान आनी देव बिरांतीन आमी वाडोवंक सोमी आज आमकां पावणे दिता. आयची वाचपां आमी नियाळटा आसतना विशेष रितीन सर्व रितींनी आमी करी चल्लें समर्पण कितें तें जावंक जाय म्हणलें नियाळोवंक आमकां ही वाचपां उलो दितात. सोमयान आमकां सर्व रितींनी ताच्या सांगातपणान ताच्या हाजीरपणान जियोवंक आपोवणें दिलां. सर्व रितींनी तें समर्पण करच्या गरज स्वादार दिला ताचो सांगात बसयला. तो सांगात समजून घेवन आमी आमची जिणी जियोंक जाय म्हणलें आज आमकां आमची वाचपां आनी आयची देवस्तुती आमकां उगडासाक हाडटा. देखून भगवंतांक वार मरी आमची राणी हिचें स्मरण आमी करता आसतना तिच्या जिविताची देख आदर्श जावन आमच्या जिविताक घेता आसतना सबार पावटी आमची जिणी देवाक संपूर्ण रितीन समर्पण करूंक देवाच्या सांगातपणान आनी हाजीरपणान जियोवंक चुकोवन पडुल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसणें ह्या वक्ता मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच जावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या आवयक वार मरयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिल्याय. ह्या तुज्या पुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक सर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती महिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावो म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. न्यायकर्त्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सुरेस्परचो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या शिंदूर रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अबियेजेराच्या वंशाच्या जोवाश असो. ताचो पूत गिदेयोन मिदियानितांतावन घोव लिपोवचे खातीर दाकां गण्यांत तो मळतलो. सुरेस्परचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बळिश्ट झुजाऱ्या सुरेस्पर तुजे सवय आसूं. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या सुरेस्पर खरच म्हजे सवय आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं तीं विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगिल्लें, सुरेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. पूण आतां सुरेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानितांच्या अधिकाराक काल घाल्यांत. सुरेस्परान ताचेशीं घुवन म्हळें, वच आनी तुजे थंय आसलेले सक्तीन इस्रायल परजेक मिदियानितांच्या हातांतली सोडय. वय हांव तुका धाडटां. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या
हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं. पळय, मनसेंत म्हजी कुळी भोवूच ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सकटां परास निमाणो. पूण सोरेस्पुरान ताका म्हळें, हांव तुजे सवय आसतलों आनी तूं मिद्यानितांचो, तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यांत नास करतलोय. गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तुनसो म्हूण म्हाका कळीत जावच्याक म्हाका एक खुणा दी. हांवें वचून तुका म्हजी एक काणीक हाडून येसर दया करून हांगासो वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं फाटीं येसर हांव हांगास रावतलों. गिदियोनान वचून एक बकऱ्या पील मारलें आनी एक एफा गोवा पिठाच्यो बकऱ्यो तयार केल्यो. ताणें बकऱ्या पिलाचें मांस एका धाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी ओतली आनी हें सगळें शिंदूर रुका मुळांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, मांस आनी बकऱ्यो घेवन ह्या कडपाचेर दवर आनी कडी वत. गिदियोनान तशेंच केलें. सोरेस्पुराच्या दुतान आपल्या हातांतली बेतकटी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी बकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कडपातावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी बकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सोरेस्पुराचो दूत गिदियोनाच्या दोळ्यां मुखलो नपयत जालो. हो सोरेस्पुराचो दूत म्हूण गिदियोनाक समजतच ताणें म्हळें, हाय सोरेस्पुरा देवा, हांवें सोरेस्पुराच्या दुताक मुखामुखी पळयलो. सोरेस्पुरान ताका जाप दिली, शांती तुजे सवय आसूं, भिये नाका, तूं मोरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सोरेस्पुरस शांती म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोरेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. सर्वेस्पोर आपल्या परजेक समाधानाचें उतर दिता. सोरेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो समाधानाचें उतर सांगता. वय आपल्या परजेक, आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परतल्यांक शांती पाठयता. श्लोक. सोरेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गर्तावन नदर घालतलें. श्लोक. सोरेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. खंडीत जावन सोरेस्पोर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. श्लोक. सोरेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक सोरेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळू जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता,
क्रिस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पशार जायत, पण ग्रेस्त मनीस सर्गीच्या राज्यांत तितलेच सारायन रिगासना. इतलें आयकून ताचे शीस तटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणें? जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हळें, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कळ सांडून तुजो पटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सदस हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितान मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावां भयणीक, आवय बापायक, भुरग्या बाळांक आनी भूंय भाट सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटलो. पूण सबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, देवाचें योजन आनी निर्मणे मनशा चिंतपाक आनी मनशा योजनाक मिकवून वेता म्हणलें आज आमी आयकल्लीं वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. गिदियोनाच्या जिवितांत घडिल्लें तें घडीत सबार रितींनी आमच्या जिवितांत घडटा. मनशा चिंतपान ताणें मिदियानाची फौज आनी सर्व रितींनी ताचे वयर येवचे सगळ्यान वार ओडले म्हूण ताणें लेखले. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान ताच्या जिवितांत जर तर देवाचो सांगात, देवाचें हाजीरपण तो भोगता आनी सर्व रितींनी आपलें सगळें काम आनी सगळें योजन देवाचें म्हूण मानून घेवन देवाच्या जतनेखाल तें तो करता, तर यशस्वी आनी जैत ताका लाभतलें म्हणलें तो स्पश्ट करता. मरियेच्या जिवितांत तेंच घडिल्लें आमी पळयता. हांव सर्वेस्पराची साकर ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या उतरां मारिफांत तिणें आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. सुरवेर तिच्या जिवितांत तें कशें साध्य जावचें म्हणलें चिंता पुदेलें जाल्यार देवाच्या योजना प्रकार देवाच्या जतनेखाल तें साध्य आसा म्हणलें भावार्थान ती पाती येता. गिदियोनी तशेंच करता. त्याच रितीन आज आमच्या जिवितांत तेंचा पवणे सोमी आमकां दिता. जर तर संवसारी ग्रेस्तकायेन संवसारी संगतींनी लबदोन म्हजें चिंतप मनशा चिंतपा काल आसा, मनशाच्या योजना प्रकार हांव समकता, तर म्हज्या जिवितांत जायते फावटी तें साध्य ना म्हणलें चिंतप खंडीत जावन आसतलें. जर तर म्हजें मनशा जिवीत आनी संवसारांतलें म्हजें पयण देवाच्या जतनेखाल आसा आनी देवाच्या योजना प्रकार आसा म्हूण हांव पाती येता. खंयच्योय कितल्योय व्हडल्यो अडखळी अडचण्यो थंयसर आसूं दी, आमची जिणी जैताच्या मेटांनी समकतेली, आमच्या जिविताक गरज आसची तृप्ती आनी दादोसकाय लाभतलें म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्व रितींनी आमकां दिल्लें हें क्रिस्ती जिवीत देवातावन लभलेलें एक वर्तें दायज म्हूण आमी लेखया. देवाचो सांगात आमचे थंय आसा म्हणल्यार आमी पातये येवया. देवाच्या जतनेखाल आमचें हें संवसारी जिविताचें पयण आमी मुखारसून व्हरया. आमेन. बेटून जी गीत सुमेर बुकांत हांव गीत नंबर C49 पानसंख 116 पेज नंबर 116. आणि बाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्ता ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसुबेच्या दावाक सवेस्पोर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान कुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हूण विनम्र काळजान मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरी आमची राणी, मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव. तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या उंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताता जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडा आसा, करात. बावार्थ सोगूट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव.
आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमी इस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाढय. पुनः जिवन पुनः सोबरूस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या स्मयिस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा स्मयिस्तांची दाय कर मागता. हांव कुवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काणी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेर्स एसबरीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंकू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जतने काल आमची जिणी जियोंक आपोवणें दिता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर 551 पेज नंबर 51. जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा राया, जेजू मुझा जीवा, मुझा देवा, मुझा सर्वा. सर्व सोहा सोधून खरो भुजवान तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे भूत. जेजू मुझा
प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा ओंकार मरियेचे राणीपण संभ्रमून ह्या दिनवासनेच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजुरायाचो पाटलाव करूंक शिकोव आनी मरणा उपरांत ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्ण सुखेस्त जावंक आमकां व्हरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर 13 5 186 पेज नंबर 186. ये मोरिये ये आमचे मान, ये मोरिये तू आमकां सांग, कोलपेन तू बरोवन आसा, ती सर्वां तुजी ससा. नामान करता माये भुरगीं तुजी, धांवून येता माये तुजे सशी, भजन गायता माये सांसा काळी, आसाय आमचे संगी सर्वय काळी, गरजेन पावता तूं हरिये कळी. ये मोरिये ये आमचे मान, ये मोरिये तू आमकां सांग, कृपेन तू बरोवन आसा, ती सर्वांक तुजी ससा. मोगाळ पुता सोबे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.